काँग्रेस नॅशनलचे एक मेंबर उत्तराखंडासून जे स्टेट मिनिस्टर असले ते दाबल आमच्यामध्ये आज एंट्री जी घेतली ती मिसेस अंजली दाबली फर्नांडीस. हे माझे सगळे सहकारी आणि तुम्ही पत्रकार मित्र. आज म्हाका खूप आनंद जाता की काँग्रेस पार्टीन एक नवे उमेदीची नवे विचारांची एक महिला आज आमच्यामध्ये रुजू जाता. आम्ही तिका आमच्या पक्षान आज जॉईन करून घेता. ही जी अंजली दाबोल ई फर्नांडीस जी आसा ती गोंयकार, गोंयची धुती, पणजेची धुती. आणि तिचे वडील जे असले ते पोलीस खात्यान PSI म्हणून काम करताले. तिने आपले सगळे जीवन पणजेत आणि गोंयच्या मळार घातला. तिका भरपूर अनुभव आसा. ती आपल्या तारुण्यान आपल्या फ्रेंडा बरोबर किंवा आपल्या लोकां बरोबर समाजकार्य करताली. राजकारणानूय थोड्या प्रमाणात आसली. ताज्या नंतर तिचे लग्न आमचे विशाल दाबोल यांचे कडेन जाले आणि ती उत्तराखंडाक पावली. पूण पुन्हा ती आतां गोंयांत स्थायीक जाल्ली आसा आणि जाल्या बरोबर आमच्या लक्षान येयले, आमचे मेळाप जाले आणि तिणे इच्छा प्रकट केली की काँग्रेस पार्टीक लागून आपणाक काम करपाचें आहा. आज आमी पळयता गोंयान जे राजकारण चल्लां, गोंयान जे आजचे जे सरकार आसा ते सरकार कशा पद्दतीन लोकांची विडंबना करता ती आज सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आणि सगळे कडसून आज एकूच आवाज येता की ना आमकां बदल जाय. आणि तो बदल दिवपी फक्त एकच सक्षम पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ती म्हणजे काँग्रेस पार्टी आहा. आणि म्हणून लोक काँग्रेस पार्टीन येवपाचो आज प्रयत्न करता. आणि ताका लागून आतां जी फुडली निवडणूक आहा त्या निवडणुकीक निश्चितच आमी ह्या गोंयान पुन्हा एकदां आमचे सरकार, आमचे आमदार निवडून आमचे सरकार हाडटले हेजी आमकां खात्री आसा. आणि त्या हिशोबानूच हे आमचे आज पाऊल आमच्या अध्यक्षांनी आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेले आसा. आणि म्हाका खात्री आसा ज्या अर्थान हांव पणजेचो प्रभारी म्हणून काम करता, वायस प्रेसिडेंट आसूं, बट आय एम इनचार्ज ऑफ पणजी. आणि म्हाका पणजेन पुन्हा त्या लेवलाचेर वचपाक जाय. फाटले फावट जे इलेक्शन जाले त्या इलेक्शनान पणजेन आमी काँग्रेसचो आमदार निवडून हाडलो. पूण दुर्दैव आमचें तो दुसरे कडेन गेलो. पूण म्हाका खात्री आसा आमदार येयले किंवा गेले, लोक आहा ते पक्षा बरोबर आहा. पक्षान जो बदल जाय, लोकांक जो बदल जाय तो पक्षांसून घडटलो. आणि ताका लागूनच म्हाका दिसता बाय अंजली दाबोल जी आहा, ई फर्नांडीस जी आसा, तिजे आमकां हांगा खूब अशें वातावरण करतले. आणि ह्या मतदारसंघान आमच्या पार्टीच्या लिडरा बरोबर ह्या मतदारसंघातले इतर जे सगळे आमचे सहकारी आसा, जे थोड्या म्हाजे मदीं हांगा आसा ते आतां, त्या सगळ्यांक बरोबर घेवन पुन्हा एकदां काँग्रेसचो आमदार ह्या मतदारसंघांतून निवडून येवपाची सुरवात आमी हांगा करता अशें सांगून आज हांव अध्यक्षांक विनंती करता की तांच्यांनी आमचे हे घालून सेफ्रन घालून तिका पार्टीन येवकार दिवचो म्हणून. अंजली दाबल ही एक सुशिक्षित महिला आसा, तिचे कडेन प्लॅनिंग आसा. तिच्याने आमचे डिस्कशन पहिले सोडले जाले. वेलकम. तिचे कडेन प्लॅनिंग आसा, तिचे कडेन जिद्द आसा. आणि त्या जिद्दीच्या जोरार म्हाका निश्चितच खात्री आसा की पणजे मतदारसंघान आमी आनिकूय नेटान काम करतले, नेटान काम करतले. त्या फाटल्यान आमी सदी म्हणटा कितें एका विजयी किंवा सक्सेसफूल पुरुशा फाटल्यान बायल आसता म्हणून. हांगा तिच्या फाटल्यान आयज सक्सेसफूल लीडर आसा आमचो एक्स स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम उत्तराखंड मिस्टर विशाल दाबोल. दोगांय Welcome to Congress family. Thank you.
Yeah. सो अंजली दाबल तांचे मिस्टर विशाल दाबल आणि इतर जे कार्यकर्ते सगळे भायर आहा तांच्या हांव पक्षाच्या वतीन हार्दिक स्वागत करता आणि तांकां खात्री दिता की पक्षा बरोबर घेवन वचपाक लागून आमी तुमच्या बरोबर तुमच्या फुडें आसतले हे सांगून हांगा हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आयज आमकां खोशी जाता की पणजी आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी परत रिवायव करपाचे प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. आमचे PCC मेंबर समीर रायकर आनी बाकीचे PCC ब्लॉकाचे वांगडी हांगा आसा. आयज बरी दिसता की बाय अंजली ताबली फर्नांडीस एक PSI ची चली जो फर्नांडीस म्हाका दिसता खूब पॉप्युलर PSI पुलीस डिपार्टमेंटाचो तेगेले मिशू सारक्यो म्हणजे इज व्हेरी पॉप्युलर आनी लोकां भितर ते एक हे आशिल्लें आनी सिन्सियर हॉनेस्ट पुलीस ऑफिसर म्हणून तेजी नामना आशिल्ली. आनीक बाय अंजली मॉन्पिओ कॉटेजांक वाडला आल्तिनोचेर व्हडलें जाला. आनीक उत्तराखंडा वचोन थंय तेणी एक वेगळो एड्युकेशनल हब तयार केलो, एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हें केली आनी तेजी ती मॅनेजिंग डायरेक्टरूय थंय आसा. ते सगळे आसतनाय बीन आयज ती गोंयांक सर्व करपाक सोदता आनी तिणें एक्सटेंड केलें की आपल्याक गोवा सर्व करपाक जाय. ज्या पणजे मातयेन आपूण जन्मल्याक त्या मातयेन आमकां आपल्याक परत काम करपाचें आनी आमी खूब उमेदीन तिचें स्वागत केलां. तिचे बरोबर सगळे वांगडी जे हांगा हजर आसात आनी जवळ जवळ 200 आनीक कार्यकर्ते तिचे बरोबर पणजेन जॉयन जाल्यात. पणजे मतदारसंघाक एक परत आमकां उबारी मेळटा त्या खातीर आमी तिचें स्वागत करतात आनीक बाय अंजली कडेन मागतात की 2 शब्द ताणी ह्या जॉयनिंगा टायमार सांगचे. नमस्कार. माझं इंट्रोडक्शन खूप झाला. सरान आर व्हेरी रिस्पेक्टेड सर Mr. Girish Chodankar, our president from the Congress, has already given my introduction, and I'm very happy today that I have stepped into the Congress as I am born Congressy, and I've come here only with one aim, to revive the Congress and bring work for the people of Goa. That is my aim, and I would really like to thank my husband, Mr. Vishal Dubal, who is an ex-minister of the Congress from the Uttarakhand government, that he has encouraged me to step into my dreams. And I am promising you today that I will work till my last breath for Panjim and for Goa. Any plans to contest elections on? See, I am just a worker. I am not a candidate. My main aim is only to work for my city, Panjim. I am from Panjim. I belong. My father has served all his life, and I know. I've been brought up here, born here, so I know everything. All the nook and corner and what the people want here. So I'll be working only for that. तुमच्या वांगडा 200 लोक जॉइन झाले म्हणले तुम्ही ते खंयचे? 200 लोक सर ते बेसिकली खुबशे जाण जे सामके डावन टोडन गरीब म्हणजे म्हाका बरें दिसलें तेजें की तेगेली फॅमिली इज वेल टू डू फॅमिली. बाकीचे जे सगळे फ्रेंड्स आनी हें पळयलें पूण द वे शी हॅज कम्युनिकेटेड विदीन शॉर्ट टायम विथ द डावन टोडन टू कनेक्ट विथ देम एंड टू ब्रिंग देम अलॉंग. This is what Congress stands for, the last man in the society, and that is what she actually. तुम्ही मला 200 कार्यकर्ते ते पणजेचेच काय? पणजेच्या ना पणजेच्या आसपास आसा. आधार कार्ड सगळे आसा तेजेकडे. ओके. थँक्यू. Assurance दिला की तिकीट बी दितले तुमका म्हणून. Any assurance had been given by the Congress? Just now I said, sir, that I am a Congress worker. I will work under the guidance of my president. That's it. So how you see the Panjim right now? Panjim is prosperous, and I will see that any drawbacks, any limitations in Panjim are taken out. That will be my work. Whatever issues you have, whether it is garbage, whatever, I will only work for the progress of Panjim and Goa. Ultimately Goa, ultimately India. Yeah, Mr. Dabal. Thank you. Mr. Dabal is I'm actually Dobal. sorry. अजीत डोभाल, विशाल डोभाल, सेम. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. I really thank the head of Goa State of our Congress Party, Bhai Ritesh Chodankar ji, that he has restored his immense, एक जिसको बोलते हैं विश्वास on Anjali Dobal. I also thank the whole organization. और जैसा कि अभी what my wife
eventually who has joined today, Anjali Dobal, has promised, since she is the daughter of the soil, definitely ऐसा काम करेंगे कि शायद इतिहास रचेंगे और जो इस देश में, इस कंट्री में जो हो रहा है, जो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका एग्जाम्पल हमें देना नहीं है। आजकल केवल हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, क्या होता है सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इस पे with her efforts, with effort of everyone, an end would be put in 22 and a government of Congress will be formed in Goa. Thank you. Thank you. Thank you. So I'm continuing my No, press no. conference. Okay. No. 5 minutes. Dauji, we are in favor of elections. But when we speak about a democracy, democracy without people's participation is meaningless. आम्ही ताका डेमोक्रेसी म्हणपाकूच शकना जंय लोकांचो सहभाग ना. सो सरकारा कडेन गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी मागपाक सोदता की लोकांची सेफ्टी अबाउट COVID-19 and people's participation. These are the two core issues and both are contrasting to each other. पूण जर हेल्थी डेमोक्रेसी आनी हेल्थी डेमोक्रेसीचे इलेक्शन जर एक माध्यम आसा जाल्यार त्या इलेक्शनाक लोकांचो सहभाग, लोकांची पार्टिसिपेशन is important. So we want government to ensure that there should be at least 70 to 80% voting turnout. You ensure that if you are conducting the elections, ensure that 70 to 80% people participate, people come out for voting. At the same time, the safety. You see the situation. After reviewing this situation, the government should decide whether to go for ZP elections or not. The election cannot be at the cost of people's life. लोकांच्या जीवाचेर खेळून आमकां जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाता. सो दोनूय बॅलन्स करात. लोकांचे सेफ्टी आनी पिपल्स पार्टिसिपेशन. आनी त्या खातीर यू सी दॅट because of COVID-19, the election has to be free and fair. And it should be free from fear also. So right now there is a fear of COVID-19. It should be free from fear of COVID-19. So we urge the government to ensure this and let there be the elections which are free and fair. Don't take over the election commission to hold the elections. We know, we have the information that government machinery is overactive to influence the voters, to manipulate the election process and to manipulate the electorate. So आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे मागता तुम्ही इलेक्शन कंडक्ट करताना free and fair. Second issue is about the 10,000 jobs promise that government has given. Now one side your government is planning to hold elections and all this time government had ample opportunity to come out with the employment. Nobody has stopped. We never stopped the government from releasing this advertisements for the recruitment. Now suddenly elections, Zilla elections they are planning and other side Chief Minister is announcing 10,000 jobs. So this is clear cut, without any doubt, that government is influencing the young voters. This is, you are manipulating actually the elections. You are using these jobs तुम्ही दाखोवपाक सोदता भुरग्यांक की काँग्रेस BJP क वोट करात जाल्यार तुमकां जॉब्स. गव्हर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हे जे मॅन्युप्युलेशन करतात, the manipulation is without application of mind. तुम्ही फट मारता पण फट मारता असताना तुम्ही विचार करनासतना फट मारता. पयलीं तुम्ही फट मारताले पण तेजेर विचार करतालो, अभ्यास करतालो. पयलींचे मुख्यमंत्री आशिल्ले. आतांचो मुख्यमंत्री आसा ताका फट मारपाक कळटा पण तेजेर अभ्यास करना. 10,000 जॉब्स जर तुम्ही रिलीज करतात जाल्यार फर्स्ट जर मिनिमम सॅलरी जर धरली जाल्यार 350 crores त्याचो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जाता फॉर अ इयर.
assume that 10,000 jobs are at the lowest, say the attendant level. Attendant लेवलाची जर सॅलरी आमी कॅल्क्युलेट केली एक वर्साक 10,000ची जाल्यार the total budgetary requirement comes to around rupees 350 crores. I have just glanced the last year's budget. गेल्या त्या पावटीचे बजेटाची प्रोविजन 350 कोटीची केल्या काय म्हणून बजेट चेक केले. And to my utter shock and surprise, there is no provision of rupees 350 crores for these jobs. म्हणल्यार गव्हर्नमेंट ही फट मारता 10,000 जॉब्स क्रिएट करतले म्हणटा ती ही असली फट की तें बजेटरी प्रोविजनच ना तुमच्या बजेटान. तुम्ही 350 कोटी रुपया कशे करून प्रोवाइड करतले हे एम्प्लॉयमेंटाक. तुम्ही जे बजेट प्रेझेंट केल्लें त्या बजेटान तुम्ही प्रोविजन आसपाक जाय. जेन्ना बजेटान तुमची 350 कोटीची प्रोविजनूच ना तुम्ही हे जॉब्स रिलीज करपाक कशे शकता. सो ही एक फट आमी लोकां मुखार हाडपाक सोदतात, युथा मुखार हाडपाक सोदतात की एकदम ही फट हे जावपाकूच शकना म्हणून. हे परत एकदा फट सांगतात की 10,000 जॉब्स क्रिएट करता म्हणून. जर तशें आशिल्लें जाल्यार तुमी बजेटरी प्रोविजन आयज सरकार कितें केलां. Today the present liability of this government is around 26,000 crores. The government has already borrowed 1,50,000 per head per capital on the Goans. Every month government is drawing 100 crores. Government is selling bonds worth 100 crores to pay the salary, and of which 85% is spent on running expenditure. Only 15% is spent on the capital expenditure. So this is a clear cut that financial position of the present government is very bad. We are into the financial emergency. आणि ह्या सिच्युएशनाक गव्हर्नमेंट 350 कोटी कशी करून प्रोवाइड करतलो आणि जॉब्स कसे क्रिएट करतलो हे एक वेगळेच अजाप आसा. आणि त्या हितून गव्हर्नमेंटा कडेन मागता तुम्ही हेजे पयलीं असेंब्ली इलेक्शना कडेन 50,000 जॉब्स 5 वर्सांत क्रिएट करतलो म्हणून एश्युरन्स दिल्लें. Parrikar has given the assurance that you will create the employment of 50,000 jobs in the 5 years. That is 10,000 jobs per year. First, you have to explain to the youths of Goa why these 10,000 jobs per year, that means 50,000 jobs were not created. तुम्ही लोकांकडल्यान वोट्स घेतली, युथाकडल्यान वोट्स घेतली 50,000 जॉबाचे आमीश दाखोवन, त्याच्या नंतर कितें. आणि तुम्ही अशें एश्युरन्स दिल्लें लोकांक की जर तुम्ही जॉब्स आमी जर लोकांक दिवपाक शकले ना जाल्यार वी विल बी पेईंग अनएम्प्लॉयमेंट डोल ऑफ रुपीज 4,000 to 5,000 per month. We want and we demand before the release of these 10,000 jobs, please release the unemployment dole of rupees 4,000 to 5,000 as you have promised. Because today's the rate of unemployment is around 35%, which was never in the history of Goa. Here, unemployment is because of the faulty economic policies of the central BJP government and financial mismanagement of Mr. Dr. Pramod Sawant's government. Actually, you have created a loss of jobs to the Goans. तुम्ही गोंयकारांचे जॉब आशिल्ले ते काढून घेतल्यात. Forget about providing 50,000 jobs. So we strongly demand with the government, if you are promising this jobs of 10,000 jobs, please tell the youths of Goa why 50,000 jobs was not created. Who stopped you? Why you could not provide and release 50,000 jobs as you had promised in your manifesto? Secondly, you immediately release. You have not released so far. People are suffering. आज बापूय चिंतेक आसा, आवय बापूय चिंतेक आसा, तांकां भुरग्यांक जॉब्स ना. आणि तांकां तुम्ही अनएम्प्लॉयमेंट डोलूय दिलो ना. 4,000 ते 5,000 तुम्ही डोल प्रॉमिस केल्लो, you have not provided. First, you explain why you have not provided that, and you immediately release that 4,000 to 5,000 to every unemployed youth, including those who have come from abroad, who are jobless today. We have lost the job also. You pay them 4,000 to 5,000 rupees unemployment dole, as you have promised. We have not promised. You have promised, and you are having the government. At the same time, if you are having so much money, you please release the DSS चे स्किमीचे 2,000 रुपये जे तुम्ही मंथली आमचे जे गरजवंतांक दिवपा आशिल्ले
last 8 months you have not released the pension under DSS. Government should first release this since which is pending since 8 months. You release that and make it regular. Grihadar 1,500 rupayachi, same last 8 months government has not released. If you are providing jobs of 10,000, release this first. So let the people get assurance. Let people know that your financial position has improved and you have 350 crores to create 10,000 jobs. Ladli Lakshmi, 1 lakh rupayachi. Since 2017 it is pending. Last 2 years you have not released a single pay. And you want to create 10,000 jobs. You have to be लोकांक बंडल मारता 10,000 jobs create करता म्हणून. Seafarers pension जे start झाले. Last 1 year you have not paid the seafarers pension. कितलेशेच जाणटेले seafarers आसा. Suffer जातात. Seafarers have been protesting. But many of them are suffering to live the 2 days meals. They were depending on this pension. So government has to release this. And government also has to tell the youth why the unemployment rate has become 35%, which was never in the history of Goa. हे सगळे गव्हर्नमेंटान करपाक जाय. त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदता की तेणें 3 महिने पयलीं सांगलेलें की 3 महिन्यांनी गोंयचें मायनिंग सुरू जातलें म्हणून. हांकां इलेक्शन येतकर हांकां मायनिंग सुरू जाता. इलेक्शन येतकर मायनिंग सुरू जाता. आता 2012 साकून ही काणी त्यांनी सुरू केल्या. 2012 गेले, 2013 गेले, 2014 गेले, 2015 गेले, 2016 गेले, 2017 गेले, 2018 गेले, 2019 गेले, 2020 पावले. अजूनही मायनिंग स्टार्ट जायना. आणि तुम्ही प्रत्येक इलेक्शनाकडे बंडल मारता. सो ही जे 10,000 जॉबाचे अश्युरन्स आसा, इट इज लायक मायनिंग. इलेक्शन जातकर 10,000चे 5 जॉब सुद्धा रिलीज करचे. सो गव्हर्नमेंटाकडे मागता, मुख्यमंत्र्याकडे मागता, तू 3 महिन्यान मायनिंग स्टार्ट करता म्हणलेलें. ह्या 10,000चे जॉब उरोवचे पयलीं तू ते मायनिंग केन्ना स्टार्ट जातलें आमी डेट कितली फावट मागली. तुका परत चॅलेंज करता. आता तू एक्झॅक्ट डेट सांग मायनिंग केन्ना तुगेलें स्टार्ट जातलें तें. प्रत्येक फावटी तू सांगता 3 महिन्यांनी मायनिंग स्टार्ट जातलें म्हणून. ते अजून तुगेलें हें जायना. ह्या भायर अशी कितलीशीच सरकारान प्रॉमिस केल्ली ती फुलफील केल्ली ना. तेन्ना हो 10,000 जॉबाचो जो एक आनीक जुमला, दिस इज अ इलेक्शन जुमला. लायक तेंगेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेन्नाचो आतांचो होम मिनिस्टर सांगता अमित शाह की इट वॉज अ 15 लाख डेपॉझिट करपाचे जुमला आशिल्लो म्हणून. सो परत हे 10,000 जॉब्सांचो इज न्यू जुमला बाय बीजेपी पार्टी जस्ट eyeing on the ZP election, just to win over ZP election. आणि ह्याच्या भायर अनेक इश्यू आसा तो टच करता आनी मागीर हेचे प्रेस काबार करता. काल मुख्यमंत्र्यान मान्य केलें की म्हादयचें उदक कमी जालां. हें मान्य करप म्हणजे आमी क्रोकोडायल टियर्स म्हणटात न्ही, मगरमच्छाच्या दोळ्यांतले दुःख, अश्रू, हे तसले अश्रू मुख्यमंत्र्याचे. हे आमी सांगत आसा कितले वर्सां उदक आडटा म्हणून. NIOचे स्टडी केल्लो रिपोर्ट आसा. आय अपील अँड डिमांड विथ द चीफ मिनिस्टर, यू प्लीज रिलीज द रिपोर्ट विच इज विथ द NIO. The NIO's report is very clear how the saline water will enter our rivers and will destroy the fresh water because of the Madai issue. You have compromised our mother Madai. आमची आवय म्हादय तुम्ही विकली. तुमच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना खातीर तुम्ही कॉम्प्रोमाइज केली. तुम्ही तांकां लेटर दिली आणि तुम्ही आयज सांगता ते उदक आटले म्हणून. गोवा इज गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस. अजूनही येन्ना मुख्यमंत्र्याकडे मागता तुमकां जर दिसता, यू स्टार्ट फायटिंग विथ द गव्हर्नमेंट. वी विल स्टँड बाय शोल्डर टू शोल्डर विथ यू. इफ यू वॉन्ट अस टू कम टू दिल्ली, वी विल कम टू दिल्ली. इफ यू वॉन्ट अस टू कम टू कर्नाटका, वी विल कम टू कर्नाटका. आमची आवय राखपाक जे करपाक जाय ते करपाक आमी तयार आसा. तुमकां जाय प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसाक मुखार धरणो धरपाक जाय, आमी प्रायम मिनिस्टराच्या घराच्या मुखार दिल्ली वचून धरणो धरुया. पार्लमेंटाच्या मुखार धरणो धरपाक जाय, आमी पार्लमेंटाच्या मुखार वचून धरणो धरुया. गोंयांत म्हादय सेव करपाक कितें करपाक जाय ते तुमी करात. काँग्रेस पक्ष तुमचे बरोबर आसा फूल 100%. आमी हेजे पयलीं दिल्ली वचून आंदोलन केल्लें म्हादय खातीर. आनी आमची म्हादय तुमी अशें करून कॉम्प्रोमाइज करून गोंय काबार करनाका. And that will actually the end of Goa. Okay. So if you have any questions.
I'm here to answer it. How long you will keep on saying this question on Madai? See, म्हादय हो इशू इतलो इमोशनली कनेक्ट जाल्लो आसा गोंयकारांक आनीक एनआयओचो रिपोर्ट व्हेरी क्लियर आसा. ऍक्शन दिसना म्हणपाचे बदल. आमी वचून दिल्ली काँग्रेसीचे ह्या दिसांनी कांयच दिसना. खंय वच थंय कोल एजिटेशन चालू आसा आणि म्हादय म्हणटा तो इशू खंय तरी ह्या कोल एजिटेशना मदीं शेणलेलो सो दिसता. हे सगळे जे इशू आसात ते रिलेटेड आसात, लिंक्ड आसात आणि त्याच बरोबर जे करप्शन आसा तोय इशूज आमी लिंक आसा. सो आमी कंटिन्युअसली इशूज सगळे घेतात. इशू घेना अशें न्ही, कोलाची इशूकूय जाय आसा थंय आमी पार्टिसिपेट जाता. आमी म्हादयच्या हेचे खातीर दिल्ली वचून डेमॉन्स्ट्रेशन केली. जावडेकर जो मिनिस्टर आसा तो गोंयांत आयिल्लो तेन्ना आमच्या भुरग्यांक ताका प्रश्न विचारून तांकां अरेस्ट करून ओवरनायट स्टे तांकां दवरले. इफ्फी टायमार आमी तांकां क्वेश्चन केल्ले आशिल्ले. सो जंय जंय गरज आसा ते एक्शन काँग्रेस पार्टीन केल्ली आसा आणि काँग्रेस पार्टी विल कंटिन्यू. पूण त्याचो रिझल्ट काय येवना. गव्हर्नमेंट जेन्ना काँग्रेसीन केलो त्याचो रिझल्ट काय येवना आणि आता ह्या दिसांनी पळयलें जाल्यार काँग्रेसीचो काय स्टँडूच दिसना. म्हादयचेर खंयूय कितें जाल्यार आतां आयज इतल्या दिसांनी तुमी म्हादयचो इशू घेतला पूण ह्या फाटल्या दिसांनी म्हादयचो इशूच नाशिल्लो. म्हादयचो इशू ऑलरेडी आमचे सीएलबीचे लिडर दिगंबर कामत परत रेज करीत आशिल्ले. पयलीं जेन्ना ताणें एक लेटर दिला मुख्यमंत्र्याक त्या लेटरांकूय ताणें उल्लेख केल्लो आसा एसेंब्ली कॉल कर. कदाचित तुमकां तें पत्र तुमी तुमच्या हातीन पडलें ना आसत कदाचित. त्याने एक पत्र बरयलां गव्हर्नराक आणि त्या गव्हर्नराक पत्र बरयलें तितून घातलां की एसेंब्ली बेगीनचे बेगीन आपय आमकां म्हादयचो इशू एसेंब्लीक डिस्कस करपाक जाय कोलाची इशू बरोबर. सो म्हादय अशी कोणें समजपी न्ही की म्हादयचेर आमी फाटीं सरता म्हणून. म्हादय ही आमची आवय, मुख्यमंत्री म्हणटा आमची आवय म्हणून, पूण आवय कोण विकना न्ही, आपल्या आवय म्हणून कोण विकता. सो मुख्यमंत्र्याक कितें अधिकार आसा ती आवय म्हणपाक आनी तूं तें मान्य करता म्हणजे कितें उदक दाटलें म्हणून. तुजें कर्तव्य आशिल्लें की झगडून ती म्हादयची हें सगळें बंद करपाक जाय. तुमी कॉम्प्रोमायज केली, काँग्रेस पक्षान खंयच कॉम्प्रोमायज, काँग्रेस गव्हर्नमेंटान खंयच म्हादय कॉम्प्रोमायज केली ना. आनी मुखाल्या काळान खूब प्रॉब्लेम जातलो. आतां डिसेंबर जातकच जानेवारी फेब्रुवारी एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितलें वायट जातलें म्हादयचें उदय डायवर्ट केल्ल्यान तें कळटलें. 5,000 विषय येयल्लो की अकाउंटान दिता म्हणून तेजेर काय कितें रिएक्शन आसा तुमचें? सगळ्यांच्या अकाउंटान गोंयच्या अकाउंटान 5,000 रुपया रिलीफ दितले. बीजेपीचो सरकार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हो सरकार जुमला सरकार आणि जी आश्वासन दिल्यां ती तेंची जुमला म्हणटा. ते मागीर पयलीं आश्वासन दिवपाक दितात मागीर म्हणटा जुमला. कित्याक विचारले पयशे 100 कोटी काडून ते आयज सरकार चलयतात. म्हयन्याक 100 रुपया काडटात. हांवें टायम टेबल दिल्लो आसा सरकार खंयचे डेटी कितले पयशे काडटलो हें तुमच्या मुखार दवरलेलें आसा. एक्झॅक्टली सेम टायम टेबलाचेर गव्हर्नमेंट आयज चलता. सेम टायम टेबलाचेर गव्हर्नमेंट आयज पयशे विथड्रॉ करता. द डेट्स हांवें डिक्लेअर केल्या सरकार पयशे आमची बॉन्ड्स विकता आनी पयशे रेज करता. आमकां बँक्रप्सी केल्या. रायट नाव वी आर एक्चुअली व्हेरी क्लोज टू द बँक्रप्सी, फायनान्शियल बँक्रप्सी ऑफ द स्टेट. थँक्यू.